इश्यू आसा पळय आमचो मायमाळ लेकाचो जे आमी जी वेटलँड म्हणून नोटिफाय करपाक सोदता ती म्हाका दिसता आनी ज्या हिसपान आमचो वास्कोचो आमदार बाब राजेश सालकारान जो फुडाकार घेतलेलो आसा तेजे बाबतींत म्हाका दिसता एज अ कलीग ऑफ नेबरिंग कॉन्स्टिट्युएन्सी मुर्मुगाचो वी फुल्ली स्टँड बाय वास्को MLA राजेश सालकर फॉर टेकिंग अप द रायट इश्यू आनी प्रपोजींग दॅट प्लेस एज अ वेटलँड आयच्या तारखेक म्हाका दिसता ही जेन्युइनली गरज आसा. म्हाका चड व्हडलें उलोवपाचें ना कित्याक तुमकां सगळ्यांक ज्या हिसपान काल राजेश सालकरान जें एक्सप्लेन केलें आसा इन डिटेलान सगळें एक्सप्लेन केल्लेलें आसा सगळें सांगलेलें आसा हेजे बाबतींत लेखाच्या बाबतींत आनी जे लोक बिश्तो पॉलिटिकली इश्यू करपाक सोदता जी थंयसर शेतां रोयताली आनी कितें म्हणटा ते आमी आतां भुरगेपणान हांव जल्माक खारवड्यार येयला आमची ती वाट डेली येवपाक वयपाक आमी पयला आमी इतलीं वर्सां जालीं वास्को रावन आमी केन्ना थंयसर कोण शेतां रोयलेली केन्ना पळोवना आनी कांय ना. बट एक्चुली वेटलँड जावप म्हटल्यार कितें आसा फार्मरांक चडांत चड फायदो. हेंकां खरेंच शेत रोवपाचें आसा जाल्यार वेटलँड हेंच्यांनी सपोर्ट करूंक जाय तेंच्यांनी दाजीक सपोर्ट करूंक जाय कित्याक वेटलँड जालें जाल्यार फार्मींग तुजें प्रोटेक्ट जाता ते फार्मरांक सगळो अधिकार मेळटा थंयसर. बाकी कडेन तुमी पळयात जंय जंय वेटलँड जाता थंयसर फार्मींग वाडत गेल्लेलें आसा आनी आयज ओपोज कितें करता फक्त पॉलिटिकली इश्यू करता आनी हे कोण करपाक लागलेले आसा जे सगळे काँग्रेसीचे लोक आसा ते करपाक लागले. तेंचेर व्हडलोसो उलोवन कांय फायदो ना. तो कसलो मनीस कितें मनीस हे सगळ्यांक खबर आसा. तो केन्ना खंयसर आसा केन्ना खंयसर ना. तो केन्ना फार्मर जाता केन्ना आनी कसलो धंदो करता फिशरमॅन बारमॅन कितें बारमॅन आनी कसले ते म्हाका खबर ना. सो खुबशे तेणें केलें आतां म्हाका तेजे भितर उलोवपाचें ना. तो कोणाचो घट फ्रेंड हें म्हाका सांगपाची गरज कित्याक लोकांक खबर आसा थंय लोकांक खबर आसा काल राजेश सालकरानूय उलयला बाकीच्या कोणाची थंय प्रॉपर्टी आसा कोणाक लागून हें सगळें चलता खंयची बिल्डर लॉबी कोण थंय बिल्डिंगे बांदपाक सोदता तेज्या लागून फ्रेंडशीप एकामेकाक कशें पावताय फ्रेंड्स जावन कोणाक फुडें काडलेलो आसा. सो हे सगळ्या लोकांक खबर आसा ते आनी तेजे भितर हांव डिपली उलोवपाक सोदना. बट इतलेंच सांगपाक सोदता वी टोटली स्टँड बाय अवर वास्को MLA राजेश सालकर. तुमी आतां उलयल्या म्हणटा हाजे पयलीं तुमी एक आरोप केल्लो की खंय तरी BJPचे कार्यकर्ता काँग्रेसी कडेन भोंवता लोकसभे टायमाचेर. आयज तुमी तें कशें पळयता यू थिंक वॉट यू सेड हॅज कम रायट तुमचें कशें हाजेर पळोवप पळय हांव पयलींसून जाणा कितें हे सगळे कावन्सिलर आसा तुमी जी नांवां घेतला ते सगळे वांगडा सदांच भारतीय जनता पार्टीन रावन अगेन्स्ट वावर करप हे तेंच्यांनी करून येयलेलें आसा. लोकसभा इलेक्शनाक न्हू तेच्या पयलीं सुद्दां हे चालूच दवरलेलें आसा तेंच्यांनी. आतां लोकसभा इलेक्शनाक ते टोटली एक्सपोज जाल्लेले आनी आतां कालची जी गजाल घडली तेचे भितर ते सारकेंच एक्सपोज जाल्लेले आसा. हांवें पार्टीक सांगपाची गरज ना चीफ मिनिस्टराक हे पार्टी प्रेजिडंटाक सांगपाची गरज ना तांकां ही सगळी म्हायती आसा. आनी जे हांव उलयलोलो जेन्ना हांव केन्ना उलयता जाल्यार तेन्ना रॉंग स्टेटमेंट विदावट प्रूफ आमी उलोवंक शकना. बट तेन्ना जेन्ना हांव उलयलो जाल्यार तेन्ना वीथ प्रूफ उलयलो आनी आयज तेंच्यांनी प्रूफ करून दाखयलें जे हांवें सांगलेलें तेंच आसा. सो ते वाटेर आनी रावूं नाका तुमी. वाटेर म्हणटा पळय वयपाचे वाटेर आसा तें न्हू एक तर सारकेंच थंय चलना जाल्यार एक तर सारकें हांगा राव मदीं रावूं नाका आनी कन्फ्यूज करनाका. सो वाट क्लियर करा कितें आसा तें बाकीचे आमी फेस करुया लोक डिसायड करतले. लास्टाक कितें आसा तें लोक डिसायड करतले. लोक वील टेक अ रायट डिसिजन. बट ह्या विशयाचेर आय थिंक तेजे फाटल्यान एक व्हडली कॉन्स्पिरसी चल्ला फाटल्यान श्रद्धेन चल्लेलो आसा कित्याक ही फक्त कोणाक तरी प्रोटेक्ट करपाक खंयचे तरी बिल्डर लॉबीचे दाजीन सांगलेलें आसा थंय 200-300 फ्लॅट्स येवपाचे आसा. येदी व्हडली प्रॉपर्टी रस्तो तो तुमचो 3 मिटर आसलो तो 6 मिटर केलो ना रे. सो तोवूय खंय प्रायवेटली केला खंय विदावट गव्हर्मेंट हो सुद्दां प्रायवेटली केला खंय त्याच मनशान कोणाची प्रॉपर्टी आसा पळय त्याच मनशांनी तो 3 मिटर असो 6 मिटर केला खंय लोकांची कंपाऊंड बीन भितर घेवन असो सगळो प्लॅनिंग चल्लेलो. आनी आतां तेंचे सगळ्यांचेर एक व्हडलें टेन्शन येयला ती दाजी ती वेटलँड करता म्हणून. सो तेज्या लागून वी टोटली स्टँड बिहायंड राजेश सालकर आनी वी सपोर्ट हिम. आमचे सायडीसून कितें कितें सपोर्ट जावं तर आमी सदांच तेज्या सपोर्टाक आसतले. सो तुमकां हांव सांगूंक सोदता की आय वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जेक्ट फॉर वेटलँड. लास्ट टायम हांवें पर्सनली घातलेलें आसा की वेटलँड जावपाक जायना म्हणून हांवें पर्सनली एक कंप्लेंट घातलेली आसा जावपाक जायना म्हणून.
कित्याक जेन्ना वेटलँडाचे आमी रूल कायदो वाचता पळय तेन्ना पयलें की बफर झोनान जे पडटा ते बफर झोनान आमकां एक इटो सुद्दां लावपाक गावना आनी हांव थंयच उरतलें आमचें हो एक फियर म्हाज्या मनान आसलेलो म्हणून कित्याक बफर झोनान म्हाजें घर पडटा आनी आमचे खुबशे आमच्या वाड्यावयल्या लोकांची घरां पडटा ती घरां आसता तांकां कांय प्रॉब्लम जावपाक जायना म्हणून हांवें एक ऑब्जेक्शन घातलेलें पूण जेन्ना दाजी साळकरान आपली फूल टीम म्हणजे जे वेटलँडाची जी टीम आहा पळय ऑफिशियल्स गव्हर्मेंट ऑफिशियल तेंच्यांनी आमकां जेन्ना गायड केलो की जी एक्झिस्टींग घरां आहा पळय तांकां कांय प्रॉब्लम जावचो ना तांकां समज रिनोवेट करपाची प्रायर परमिशन करून तांकां रिनोवेट करूंक मेळटली हे जेन्ना म्हाका तेंच्यांनी पटोवन दिलें तेन्ना हांवें दाजीक सुद्दां दाजी म्हाजो MLA सो दाजी जे मनान तेच्या विरुद्ध काम करपाचें म्हाका ना पूण जेन्ना म्हाका तेणी कन्विन्स करून सांगलें की बाबा अशें अशें आहा पळय तेन्ना आय वॉज कन्विन्स्ड नॉट ओन्ली मी पूण म्हाका दिसता आमचो जो आख्खो वाडो जो मायमळाचो वाडो जो आसा पळय दे ऑल वेर कन्विन्स वीथ दाजीज तेंचे कन्विन्स केलें तेंचपान की जी कोणाची एक्झिस्टींग घरां आसा पळय तांकां कांय प्रॉब्लम जावचो ना म्हणून हांव त्या केसीक हांव वचोंक ना कित्याक म्हाका दिसलें की बाबा वेटलँड समज जाता जाल्यार बरें वास्कोकारांक समज एकूच एक ओपन जागा आहा म्हणटा पळय ती आनी खंयसरूच ना आयज हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा संकल्प आमोणकराचें की तेणी ती वेटलँडाक लागून हांगा तुमकां प्रेसाक आपयलें आनी तेणी म्हाका आपयलें स्पेशली सो की हांव एज अ मंडळ अध्यक्ष म्हणून न्हू एज अ ते रहवासी म्हणून हांव उलोवपाक सोदतां की हें जालां पळय तें एक्चुली म्हाका दिसता दोन इशू आहा एक तो पॅडी फिल्डाचे जे कोण आसा पळय म्हणजे जे ओनर आसा कोण टेनंट आसा पोमिताची लँड आसा ती थोडे ओनर आसा भितरले तांकां सुद्दां सांबाळपाचो प्रयत्न दाजी साळकरान केल्लो तो कितें म्हणटा जशें आमचे जिंतापराचो फाटल्यान शेतां आसा ती शेतां 4 म्हयने ओपताच थंय आमी भाजी करता तरकारी काडटा आमी ते घेतात तसले आनी जेन्ना पावसाचें सिजन आसता पळय तेन्ना कॅचमेंट एरिया जाता दोनूय भाशेन ते उरलेले आसा ते टायप कितें करून गावता ते सुद्दां प्रयास तेणी आमच्या आमदारान केल्लो म्हणजे इतले जी पयरचे जी मिटींग घेतली पळय ती मिटींग म्हाका ती बरी दिसूंक ना ती मिटींग पळोवपाक गेल्यार ती एक पॉलिटिकल रंग हाडलेलो आसा हांगा कितें आमी वास्कोकाराक लागून वास्कोचे थंयसर एक्झिस्टींग जे कोण रावता पळय तेंच्या लागून आमी पावपाक जाय जी प्रॉपर्टी कोणाची शेतकार तेंकां पावपाक जाय ते 100% शेतकार नासलेले थोडे शेतकार आसलेले ना न्हू थोडे शेतकार आसलेले पूण थोडे जण नासलेले न्हू थंयसर म्हणजे ते 100% सगळ्या शेतकारांक जाय हे ना न्हू आयज तुमी ते जाग्यार तुमी वास्को घालून तुमी प्रेस आहा वास्को घालून तुमी थंय वचून पळोवंक शकतात वेदर थंय आमकां शेत करूं शकता इतलो रेबो आसा ते कशें ओपूं शकता आतां रिसंटली आनी एक मातसो एड न्यूज पयली आमच्या नवीन भवन केली की 150 डेजा भितर आमचो लिओ बाब म्हणटा तो आपूण शेत रोयतलो खरोखर एप्रिशिएट करपाची गरज आसा सो 150 डेजान तो शेत रोयता जाल्यार हांव ताका सॅल्यूट करूंक शकता म्हाका दिसता तेणी ती जिद्दीक तो करपाक जाय पूण तो भितर सरतलो कसो हांव डेली येता वयता थंय पळयता थंय रॅप जाल्लो आसा सो म्हाजी एक रिक्वेस्ट तुमच्या माध्यमांतून सगळ्यांक की वास्कोन समज कितें बरें जाता जाल्यार वेटलँड जाता आनी समज कोणाक प्रॉब्लम जायना म्हणजे लोकलांकूय जायना ते रेजिडेन्शियलाक तांकां जायना आनी इवन समज ते जे कोण फार्मर आहा तेंच्यांनी बरे भाशेन समज बसले समज फार्मींग करूंक गावना थंयसर जायना रेबो जाता जाल्यार फाल्यां सकाळी समज आमचो आमदार समज ब्युटिफिकेशन कितें हाडटा समज बरो प्रोजेक्ट हाडटा जाल्यार तांकां फर्स्ट प्रायोरिटी बिजनेस करपाक दिवपाचो नाल्यार आनी कितें करपाचो अशें कितें केमिकल बरे भशेन समज सॉर्ट आउट केलो जाल्यार हो प्रॉब्लम जावंक शकना ह्या हेचेर फक्त पॉलिटिकल इश्यू केल्लो आसा हांव खासदार कॅप्टन विरेटो येवन थंय एक स्टेटमेंट करता आनी कोणाक घेवन कारण म्हळ्यार कॅप्टन विरेटोन पयलीं खंयच्या गजालीर स्टडी करूंक जाय हरशीं तो स्वता खूब हुशार म्हणटा आय हॅव सर्वड इन आर्मी आनी हें सगळें सांगता तो 2009 काँग्रेसीन नोटिफिकेशन केल्लें आनी ताका वेटलँड म्हणून जर वेटलँड जाता म्हाका 54 इयर्स वास्कोन मायंडान जाला आमी त्या वाटेच्यान वयता आमी केन्ना शेत रोयता तें पळोवना पूण ड्यू रिस्पेक्ट टू फार्मर्स जर असलें जाल्यार फार्मरांक थंय प्राधान्य दिवचें आमदार दाजी साळकर जे घेवन आयला जो प्रोजेक्ट ताका आमी सपोर्ट करूंक जाय आमदार संकल्प आमोणकर दीपक आमच्या सगळ्यांनी ताका सपोर्ट केला पूण आमकां एक संवय जाल्ली आसा कितेंय कोण बरें करता विरोध फिश मार्केट विरोध तेजे ऑपोजीट सायड जेन्ना फिलिंग केली तेन्ना हे सगळे लोक खंय असले शेतकरी येस आमच्या जुंता कोर्टाच्या फाटल्यान जी शेतां आसा ताका आमच्याच पार्टीन त्या शेतकऱ्यांक वयर येवचें म्हणून दाजी तांकां ट्रॅक्टर दिता तांकां सारें मडगांवच्यान हाडून दिता हे सगळो आमचो प्रयत्न आसा आनी पयर आमी आनी एक स्टेटमेंट फादर बॉलमॅक्सान सुद्दां वेटलँडाक सपोर्ट केला आनी हो काँग्रेसीचो जो खासदार आसा ताका आनी कांय ना गोंयचें नांव कशें पिड्यार करप तें पळयता फाटल्या दिसांनी स्टेटमेंट उरता पंजाब तशें उरता गोवा म्हणून आमी मायनींग बंद जाला टुरिजमाचेर आमी जगता आनी हो खासदार गोंयांत ड्रग्स आसा ड्रग पेडलिंग म्हणून गोंयचें नांव पिड्यार करता वी आर फ्रॉम हॉटेल इंडस्ट्री आमच्या गोंयांत जर टुरिजम येना आमी जगतले कशें
हें सगळें आमचें सरकार बरें करपाक चित्ता. आमचो आमदार दाजी साळकर बरें करपाक भायर सरला. आमदार संकल्प आमोणकर सपोर्ट करता, दोतोर प्रमोद सावंत सपोर्ट करता. आमी सगळ्यांनी एका सपोर्ट करपाक जाय. आनी कोण रिबिल्डर लॉबी आनी कोणा बरोबर जो सपोर्ट करून करता तर थंयचे स्थानीक आतां दीपक आसा थंयच्या लोकांक घेवन फुडें सोडून पॉलिटिक्स करपाक आमी भायर सरल्या काय कितें? वी टोटली ऑपोज आमचो खासदार कॅप्टन विरेटो आणि कितलेशे इश्यू असतात ते कर मरे, ते सगळें सोडलं आणि वेटलँडाचे आणि आपण आर्मीतलो खंय वी वील कम अँड फाईट ऑन द रोड. तुवें कितें फाईट केला कितें ना ते तुका खबर. बट वी पीपल सपोर्ट दाजी साळकर, वी सपोर्ट संकल्प आमोणकर, वी सपोर्ट आवर गव्हर्नमेंट. आणि थंय वेटलँड जाला तर थंयच्या फार्मर्सांक प्राधान्य दिवन बरो